गोंयांत सगळेकडेन वेंचणुकांच्या प्रचाराचो धुंवर. इलेक्शनाक 20-22 दीस उरल्यात. कॅन्डिडेटांनी प्रचाराक नेट लायला. पळयात वाळपय, सांखळे, मेर्शे वाठारांत मोगो, काँग्रेस आनी अपक्षांचो प्रचार. वाळपय मोगोचो उमेदवार विजय गांवकाराच्या प्रचाराक सुदीन ढवळीकार पावलो. सुदीनान विश्वजिताचेर टिका केली. लोकांनी सांगले लोकांचे विचार हे ते केन्नाच आयकोन घेयना नासले नेते, पूण हांव एकूच हांगा नमूद करपाक सोदतां की तुम्ही कोणूय कोणाचोच लिडरशिपी अंडर आमचे कडेन येवपाची गरज ना. कारण आमच्या नेत्याचे जे आमी जवळच्यान पळयल्ले आसा तेंचे नेतृत्व, तेंच्या घरा कडेन दिसाक 700-800 हजार सुद्धा लोक असले जाल्यार प्रत्येक मनशाक ते मेळटा, तेंची घराणी ऐकता. का राजकारणामध्ये राहतात आज त्यांच्याकडे काम होतं का? मी त्यांना काही म्हणत नाही. त्यासाठी मी स्वतः ठरवलंय की 70 वर्षानंतर ही जी आज मी यंग ब्रिगेड तयार केली, मी अभिमानानं सांगते, आमचे जे उमेदवार आहेत चांगले शिकलेले आहेत, डॉक्टर आहे, इंजिनियर आहे. कालच मला कोणीतरी सांगितलं की गेल्या आमदारानं भरपूर नोकऱ्या दिल्या आणि तो सांगतो की आता त्या परत नोकऱ्या पुढच्या वेळी आपण देणार. कसं काय होऊ शकतं? 1 वर्षात तो मुलांना परत खोटं बोलतो मुलाकडं. आणि त्यासाठी मोकाशे म्हणा, अफ्रामेत म्हणा, उमेरी जमीन म्हणा, मुंडकार ऍक्ट मध्ये ज्या मुंडकारियल घरं आहेत ती म्हणा, ते पुढे जाऊ शकणार. मी तुम्हाला वचन देतो, वाळपईकरांना वचन देतो, पर्येकरांना वचन देतो, उसगावकरांना वचन देतो आणि संबंध ज्या वाळपई मतदारसंघामध्ये पंचायती आहेत त्यांना वचन देतो की मूळ आणि मुंडकार कायदा हा सुटसुटीत कसा व्हावा आणि प्रत्येक माणसाला त्याचा फायदा कसा व्हावा हे आधी आम्ही निवडून आल्यानंतर प्रथम जर गोष्ट कुठली करणार आम्ही 6 महिन्यात, तर ती कूळ आणि मुंडकार कायदा सुटसुटीत करून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आमचा. सांखळेचो काँग्रेसीचो उमेदवार धर्मेश सगलानीन प्रचाराचो नाल्ल फोडलो. देवाचो आशीर्वाद घेऊन प्रचाराक प्रारंभ सुरुवात केला. बेश्टे उलो मारल्यार एका वरा भितर सगळे सपोर्टर माझे वेल विशर फॅमिली जमा जाला म्हाका सपोर्ट करपाक. निवडून येयले जाल्यार म्हाजो एकल्याचो विजय आसना, मात आमचो सगळ्यांचो विजय आसतलो हेजी तुमकां खात्री दिता. कितलेशे आमदार पयले आसतले सांखळेन, वेगवेगळे पक्षाचे पयल्या, बीजेपीचे पयले, MGPचे पयले, सगळ्यांक तुम्ही चान्स दिवन पयलो. हांव मतदारसंघाक सांखळे मतदारसंघांतले सगळे मतदारांक विनंती करून सोदता की आयज नवो चेहरो, नई सोच, नई उमेद घेवन हांव तुमच्या सगळ्या मुखार येयल्लो आसा. एकदा चान्स दिवन पळया आनी हांव कितें बदल करूं शकता हे तुमी करून दाखयतलो, हे तुमकां पळोवपाक मेळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांग्यार सुभाष फळदेसायान प्रचाराक बरोच नेट धरला. ह्या फावट 5000 वयर लीड काडटलो म्हणून ताचो दावो. सांगेची पालिका खंय ताचे बरोबर. सुभाष सोमारा नॉमिनेशन फायल करपाचो. तवडकाराक तिकेट मेळूंक जाय म्हणून सुभाषाचें मत. गोंयांत खंय विजय बीजेपीचोच. आमचे कॅम्पेन 2 तारखेर जानेवारीच्या सुरू जाले आणि आज गेले ते म्हाका दिसता 14 दीस आमी कंटिन्युअस ह्या कॅम्पेन मोहिमे भितर आसात आणि प्रत्येक दिसाक हो उत्साह आसा, हो प्रतिसाद आसा तो वाडत आसा. आयज तुम्ही पळयतले की 1000च्या वयर कार्यकर्ते आमचे बरोबर आसा. 5000च्या वयर लीड घेऊन ह्या मतदारसंघां भितर विजय हासील करतले. आयज ह्या मतदारसंघां भितर पयलेच फावटी अशें दिसून येता की भारतीय जनता पार्टी बरोबर सगळे क्रिस्तांव भाव आणि सगळे मुसलमान भावूय आयिल्ले आसात. केन्नाच आमी डिफरन्स काम करता आसतना केले ना. म्हणूनच आयज ह्या नगरपालिकेतले सगळे 10चे 10 नगरसेवक आमच्या कार्यां भितर सामील जातात. अजूनपर्यंत बाकीच्या पक्षांचे उमेदवार ठरनात, त्यांची कार्यालया ओपन झाली ना आणि प्रचार कार्याक सुरुवात झाली ना. आमच्या प्रचार कार्याची दुसरी फेरी हाऊस टू हाऊस जाल्ली आसा. 100% 2 फावटी हाऊस टू हाऊस करपाचे प्रयत्न आमी केल्लो आणि तातूंत भितर आमी यशस्वी जाल्ले आसात. तर पुराय गोंया भितर 26च्या वयर सीट घेऊन आमचे राज्य या भारतीय जनता पार्टीचे राज्य ह्या गोंयचेर येतले. तवडकर हाका मंत्री आशिल्ले तांकां तिकेट मेळप हे आमकांय दिसता. ते भारतीय जनता पार्टी म्हणून कितें जे निर्णय घेतले ते आणि ते कशे हाताळटात ताजेर आसा. आणि एके विचार ह्या आमदाराचें आमी काम पळयलें, त्या कामा बद्दल पळयलें जायत जाल्यार सगळ्या लोकांक नेतुली म्हणून सगळे खाकीन एरियेनी मामदारा व्हरून जशी जशी कार्ड दिली आणि तेजें काम पळयलें जायत लोकांक बेश्टे ऑफ वडोवंक की तो पयशे घेता आणि कितें लोकांक धुडकायता, दादागिरी करता, अश्टी तेगे कांयच हें ना.
त्या खातीर आमी बरो कॅन्डिडेट आमी दिल्ल्या कारणान तो काम करता त्या खातीर आमी सगळी म्युनिसिपालिटी सगळी एरिया कंप्लीट एक खेपे आमी मेजॉरिटी दाखयले की बीजेपीक आणि फुल सपोर्ट आहा आणि जास्त मतांनी सुभाष भाऊ येवपा आमी करता. घेऊया एक ब्रेक.